व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाले पीएम मोदी वांगडा G20 हाजेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि सगळ्या देशातले गव्हर्नर, लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि मुख्यमंत्री G20चे बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स अमित भाई शहा आणि बाकी सगळे त्यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग झाली आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान वेगवेगळ्या आपल्या स्टेटीची कशी तयारी चल्ल्या, कशी प्रिपरेशन्स आसा हाज्या संदर्भातली डिस्कशन सगळे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराकडे सांगपाची मेळ्ळी. तातूंतल्यान थोड्या स्टेटीक संदी मेळ्ळी, म्हाकाय सांगपाची ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वांगडा तितून डिस्कशन करपाची संदी मेळ्ळी आणि ताज्या उपरांत सगळ्या स्टेटीक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन मार्गदर्शन केलें. गोंया खातीर सगळ्यात व्हडली गजाल आसा, कारण ल्हान स्टेट आसून सुद्दां 8 मिटींग आमी होस्ट करता आणि 8 मिटींगेंतल्या हातूंतल्यान टुरिजम, हेल्थ, एड्युकेशन, सस्टेनेबिलिटी हाजे सारकेले मेन सब्जेक्ट हाज्यो मिटिंग्स आमी होस्ट करता. मॅक्झिमम मिटिंग्स ज्यो आसा ह्यो ताज कन्व्हेन्शन्स हांगासर जातल्यो. बाकीची हॉटेल्स, ताज हेरिटेज आसतले, ITC आसतली, वेगवेगळी हॉटेल्स आमी रिजर्व केल्ली आसा. ताज्या खातीर पयलो इव्हेंट हो टेंटेटिवली एप्रील म्हयन्यात जातलो, बट गोंय सरकार आनी गोवा स्टेट G20 होस्ट करपा खातीर पुरी तयारी आमचे कडल्यान सुरवात जाल्ली आसा. सस्टेनेबिलिटी गोल हो ताजो प्रमुख आसतलो आणि झिरो कार्बन इमिशन्स हाजेर आमचे सगळ्यात मेजर वर्किंग आसतलें. आमी पळयताले की झिरो कार्बन नेगेटिव्हिटी कडेन कशें वयचें हाज्या खातीर सरकाराचो फोकस आसतलो आणि त्याच बरोबर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टांतल्यान लोकल हँडीक्राफ्ट वापरून तांकां गिफ्ट दिवप किंवा त्या बाकीचे सगळे हाजेरूय बी लोकल कुझिन्स, लोकल कल्चर हे तांच्या पर्यंत पावोवपाचो सरकाराचो फोकस आसतलो. आणि आमी जशें म्हणटा की G20 ह्या समिटाचो, G20 ह्या मिटिंगेचो गोंयच्या टुरिजमाक खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो उपयोग जातलो, कारण G20तल्यो सगळ्यो कंट्रीज ज्यो फोकस करता इतले 80% ऑफ द GDP ऑफ द एंटायर वर्ल्ड त्यो कॅटर करता. त्या खातीर म्हणजे मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या टुरिजमा खातीर वाव दिवपा खातीर ह्या G20 समिटाचो आमी खूब मोठो उपयोग जे आसा गोंय सरकार करून घेतले. वेळच्या वेळी आमकां सहकार्य मार्गदर्शन केंद्र सरकाराच्या लाभात आयला, हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचें सहकार्य लाभतलें आणि G20 खातीर समेस्त म्हणजे सरकारा बरोबर गोंयकारांनी बी स्टेक होल्डर्स जे सगळे आसा हांच्यांनी बी बरें सहकार्य करचें. सदोदीत गोंयकार हॉस्पिटॅलिटी खातीर जाणा जाले वता, तांच्यांनी ह्याच पद्दतीच्या ह्या संदीचो फायदो घेवचो आणि टुरिजम प्रमोट करपाक सहकार्य करचें. एप्रिला पयलीं कितें प्रोग्राम आसतलो तांचो? ताज्या पयलीं मिटिंग्स, प्रोविजन्स हाजी सगळी तयारी जी आसा ती सुरू आसा.